सैतान पळे धांवून येता जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे सैत म्हाका मेलता जेसू म्हाका दिता सैत म्हाका दी जेसू म्हाका दिता सैतान धांवता पडटा सैतान धांवता सैतान जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळे इल्लो म्हटलें जेसू 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 म्हणून सैतान पळे सैत म्हाका मेलता बोबाट मारून सांगा सैत जेसू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा कितें सैतान धांवता जेसू 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 म्हणून
सैतान पळे धावून जेसू 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 म्हणत सैतान पळे जैत म्हाका मेलता जैत म्हाका जेसू म्हाका कितें जेसू म्हाका सैतान धांवता दर्यांत वचोन सैतान धांवता दर्यांत वचोन सैतान धांवता दर्यांत वचोन पडटा हालेलुया 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 सगळीं व्हडल्या नरकांत दियात हालेलुया 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 व्हड बोबाट मारून देवाची स्तुती करात भाव भयणानो अर्गाचेसु महिमाचेसु वाखणीचेसु हालेलुया 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 सगळी वडा बोबेन जाता तितले वटल्यान हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताळी पटवून देवा कारकां दिवया पळया इल्लो आवाज आवाज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया गडीभर आमचे दोळे आमी बंद करया काळजांत ते उतार देवदूतान मोरयेक दिल्ले आमी उसारया सगळीं म्हजे उपरांत नमन कुरपेन भरलेले सोमी तुजे थंय आसा नमन कुरपेन भरलेले सोमी तुजे थंय आसा नमन कुरपेन भरलेले सोमी तुजे थंय आसा काळजांत माग जेजू लागीं तूं म्हजे थंय आसा म्हूण म्हाका अनुभव जावं जेजू तुजो उजवाड म्हजे थंय असो भरूंक की म्हजे भितरलो काळोख सगळो नास जावं परतें देणें देवान आमकां दिल्लें आसा मोरी माय तिचे देवासपण आमी करता तिच्या सांगाता आमी मागता तिचे उदेशी आमी शिकया कशें आमचे भितरले गाय पेकतात आमची जिवीत नव सरता जेजू कृपा दी शिकय आमकां मागे वेळार किरीतपणी देवाचो पवित्र आत्मो तुजे देवून येवंक माग पवित्र आत्म्याच्या बळान सक्तीन तुवें भरूंक नो मनीस देवाची नवी रचना जावन तुवें बदलूंक माग देवा लागीं ह्या वेळार किरीतपणी सांग जेजूक कितली चड गरज तुका आसा ताची पवित्र आत्म्या गायल्या म्हज्या काळजांत तूं ये रावोक तूं ये नवें करूंक तूं म्हाका ये माग जेजू आयकता रावोंक ये काळजान मोच्या रावोंक ये आयजच तूं ये आयजच तूं ये रावोंक तूं ये काळजान मोच्या तूं ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या काळजान मोच्या रावोंक तूं
आयजच तू ये, आयजच तू रावोंक काळजान म्हज्या, आयजच तू ये रावोंक काळजान म्हज्या, तू ये काळजान म्हज्या, तू ये काळजान म्हज्या, तू ये काळजान म्हज्या, तू ये. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हजी मुगाळ भावना आनी बेण्णो, जुवां असो वांजेल आमी वाचला इस्तलो. जायते पावटी आमी पळयता जुवां आपणाकच एक नांव दिता. नांव जावन आसा जेजूचो मोगाचो शीस. कितें जावन आसा नांव? जेजूचो जुवांव, शिमाव न्हय, जुवांव. जेजूचो मोगाळ भावना आनी बेण्णो, पवित्र पुस्तक आमी वाचता जाल्यार आमी जाणा आमचो देव पक्षपात करिना, भेदभाव करिना. कोणाक चड कोणाक उणें तो दिना. शीस आसले कितले, कितें मोगाचें न्हू, जेवण ना म्हणून म्हजेर राग काडचो आतां. कितले शीस आसले तर 12 जण मोगाचे न्ही जेजूक. हांव एकलोच मोगाचो म्हूण ताणें म्हणूंक ना, पूण ताणें म्हळें जेजूचो मोगाचो शीस. समजतात तुमी? जेजूचो मोगाचो शीस अशें तो आपणाकच म्हणटा. कित्याक? जेजूचो मोगाचो शीस. म्हजे मोगाळ भावनो आनी बेणीनो, जुवां विशयंत इल्लें आमी समजासे. जुवां विशयंत आमकां समजूंक मेळटा ताच्याच वांजेलांत 12व्या विस्वरान. तिसरे वळींतावन आमी वाचता जाल्यार जॉन चॅप्टर 12 वर्स 3 ऑनवर्ड्स आमी पळयता जेजू कोणागेर आसा. जुवांव आनी जुदास आसले म्हूण आमकां खबर आसा. कोण एक बायल थंयसर येता आनी जेजूच्या पांयां तळार बसता. वय मो कितें करता? पयली कटणी तिची रडटा रडटा. दोळ्यांतली दुकां जेजूच्या पांयांचेर पडूंक दिता. ते दुकांनी जेजूचे पांय धुता. लांब केस आसले त्या केसांनी जेजूचे पांय पुसता. परमळी तेल ती घेवन आयिल्ली. वय मो त्या परमळी तेलान कितें करता ती? जेजूचे पांय मागता. आनी मोगाळ भावनो आनी बेण्णो, जेजूच्या पांयांचे उमेदी घेता. कुशीन बसून आसलो जुदास कितें म्हणटा? हे परमळी तेल कितल्या पयशांचे? 300 दिनारी. थोडे पयशे ते? थोडे पयशे? कितले? सारके चड? 300 दिनारी. वय मो चड पयशे. 300 दिनारीचे तेल ही अशी विबाडटा न्ही. मोगाळ भावना आनी बेणो, फक्त परमळान तो पारखिता की तेल सारकें चड मोलादीक. म्हणजे मोलादीक वस्तूची परख ताका आसली. तितलेंच न्हय, ते मोलादीक वस्तू आपणावची सोय आसली आनी ताका पयशे जाय. आनी हे पयशे खंयच्यान मेळटाले ताका? जुदास म्हणटा हे 300 दिनारीचे तेल बेश्टेंच कित्याक आसूं विबाड. ते विकलें जाल्यार गरिबांक आदार जावन दिवंक जातो आसलो. वय काय ना? वय मो मोगाळ भावनो आनी बेण्णो, जेन्ना ही उतरां जुदासाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात त्याच घडये एकलो बरो उत्सांबोळ जाता. कोण तो? 5वी वळ पळयल्यार जुवांव ओगेत रावना. कितें म्हणटा तो थंय? कितें म्हणटा तो? कितें म्हणटा? ते जुदासान म्हणलें न्ही. उपरांतली वळ पळय. तो सोर देखून तो अशें उलयला. शिवाय ताका दुर्बळांचो हुस्को आसना.
पंक्तीची गांठ म्हणटा जुआंव जुदासाच्या हातान आसताली. पंक्तीची गांठ म्हळ्यार कोणाचे पयशे? तातूं एक वांटो जुआंवाकी आसलो. वय काय ना? पंक्तीची गांठ म्हणटास जुदास त्या पंक्तीच्या गांठीत पयशे काडटा जाल्यार कोणाचे काडटा? आपणाचे काडटा. म्हणली दूख, म्हणली इराराय जुआंवाक आदींच आसली. जुदासाची ती करणी जुआंवाच्या काळजाक गाय करता, भितरलो गाय दिता. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. तर मोगाळ भावनो आनी भयणो, ही ताची करणी ताचे भितर गाय करता म्हणटस जेन्ना हो जुदास ओटभा घेवन कसो करता, आपूण बरो मनीस कसो करता आनी म्हणटा पयशांक इकून दुर्बळांक दिवंक जातें आसलें, ओ ओगोत रावना, ताच्यान ओगेत रावंक जायना. एक प्रतिक्रिया न्ही, ओवर रिएक्शन, एक उत्साहपणाय. ही उत्साहपणाय खंय तावन येता? जशें दोर आसा उजो आसा ती, तशेंच खंयसर भितरले गाय आसतात, भितरले असमाधान आसता, भितरले भितर राग जळटा आनी जर तो इल्लो केलो तो भग जावन पेट्टा, सगळ्यांकी उलपयता. समजालें तुमकां? कसली तरी एकल्याची खटणी, कोणाचे तरी एक शब्द म्हाका दुखलें, त्या उतरा उदेशी ताच्या, या करणे उदेशी ताच्या म्हाका बेजाराय भोगली, अपमान भोगलो, निराशा भोगली, लज दिसली. मोगाळ भावन आनी भयणो, परिणाम म्हजे भितर एक गाय जाता. म्हजें म्हणलें ओ खाता न्ही, म्हाका घात जालना, म्हाका दुखता. आनी असल्या परिस्थितींत मनशाची प्रतिक्रिया तरातरांची. कोण एकलो उसांबळ जावन उठ्ठा, कोण दुसरो तोंड काळे करून कोनशान बसता. वय काय ना? कोण मनीस सगळ्या गांवान सांगून भोंवता तो असलो तो तसलो. कोणाक दिसता की न्हीद जायसी आनी त्या देखून ताणें फावो त्या मनशाक सांगासै आनी हाका सारको करीसै. आनी हो रेगडे सुवावो की तशेंच दिसलें. त्या देखून तो बो मारता आनी म्हणटा कितें? हाका गरिबाचो हुस्को आसा म्हणून न्ही, तो सोर ताची जट्टी पर्यंत करूंक पावता आनी म्हणटा तो सोर देखून तो अशें उलयता. हांगासर आमकां समजता की जुआंव गायला आनी ताका राग बेगीनच येता. आमचे बरी सोंसणीक मनीस तो कांय न्हय भाव भयणानो. आमी सकाळी येता, स्टार्टिंगांत हांव आमी एका कदेलाचेर बसोन आशिल्ल्या, सारकें न्ही? फुडलें बसोंक जाय आमकां. देखून आमी वेताना फाल्यांच्या दिसा सुशागात येवया म्हणून आमचे कोंत, बायबल, लेस या दुपट्टा सोडून वेता, उदकाची बाटली सोडून वेता, सारकें न्ही? सुकोन कण तरी येवन थंय बसलो जाल्यार ABCDEFG हांव बसून आसली थंय सकाळीं जावन, हो म्हजो जागो. हांव जाणा असली जायती झगडी आमचे मदें चलतात. न्ही आमचे मदें न्ही मोगाचें, ते सगळे हेर सेक्शनांनी. आमी कोंकणी लोक, आमकां राग येता, आमी केन्नाय झगडटा? बिलकुल ना. आमी सारकी भांगार, बागेवन शांत मनशां. ती कोण अशें करतात, सारकें न्ही? आनी कोणी तशें केल्यार न्ही, आमच्या हॉलान केन्नाय तशें जायना. कोणी आमच्या कदेलार बसल्या जाल्यार म्हणटा आज तूं बसलें, बस बाय, बस बस बस, सुशेगाद बस. कांय ना, हांव सायडीन वचोन बसता, सारकें न्ही? सारकें न्ही? आमी केन्नाय आनी एखाद्याल मोदें आडोवन सायडीन वच तें आमी केन्नाय करिना. हालेलुया. व्हडल्यान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो, असली प्रतिक्रिया खंय तावन येता. कोणें कितें केलें, कितें म्हणलें, म्हाका सोंसूना. प्रॉब्लेम कोणा थंय, ताचे थंय या तुजे थंय. जुआंवां थंय प्रॉब्लेम आसलें, त्या देखून
तो उत्सांबोळ जालो, उलयलो, आपल्या भावाची आपल्या संगत्याची जडती केली, ताका सोर म्हण पर्यंत आपयलो. हे सगळे करता तांकां पवित्र पुस्तक एक नांव घालता. जर तर तुज्या भावाचो या भयणीचो तुज्यान मोग करूंक जायना, तूं एक गुन्हेगार प्राण घातकी. वय काय ना. मोगाळ भाव न्हू आनी भयणो, तो कोण आपणाकच नांव दिता, जेजूचो मोगाचो शीस, ताचे करण्यो कशें आसा ते पळय. तो वायट मनीस म्हण न्हय, बरो मनीस. आमी बरी मनशां, पूण काय इल्लें जातात तेन्ना ही उत्सांबळाय. खंयचे उद्देशी सगळ्यांच आमचें समाधान आनी आमचे भोंवतणी असल्याचें समाधान आमी पाड करता. मोगाळ भावन आनी भयणो तितलेंच न्हय. मातेवाच्या वांजेलांत 20व्या 22 वरांत आमी पळयता, जुआवाक भाव आसलो जाकोब, माय आसली. एक दीस जुआवाची माय ह्या दोगांय पुतांक, जाकोबाक आनी जुआवाक हाडटा. आनी जेजू लागीं येवन इसाता, मानाचो बसका, मानाचो जागो म्हज्या भुरग्यांक मेळासी. एकल्याक तुज्या उजव्याक, एकल्याक तुज्या दाव्याक. जेन्ना एक मनीस भितरल्या भितर ते उणेपण भोगता, ताका समाजांत नांव मेळासे म्हणली खुशी आसता. सारकें न्हय. आपणान सवड जायचें, आपणाक सगळ्यांनी वळखाचें. आनी ते नांव जोडच्या खातीर कितेंय करूंक आमी तयार, कितेंय करूंक तयार. मोगाळ भावन आनी भयणो, आमी एक एक फावटी दीस रात जोडून 2-3 दीस उपवास करन इगर्जेक कोण दिता, तितलो मोग आमकां आमच्या देवाचो. सारकें न्हय. पूण मागीर पात्रीक सांगूंक विसरना, व्हडल्या मिसार नांव काड कितलें दिल्यात म्हूण सांगा. नांव जाय, नांव जाय. कितें आमचे भितरल्या भितर तें उणेपण आमकां खाता. आय वॉन्ट टू बिकम समवन बीग. सगळ्यांनी म्हाका वळखा जाय, सगळ्यांनी म्हज्या विशयांत व्हडवी काय उलयसे. मोगाळ भावन आनी भयणो, थोडे फावटी तुमी पळयलां, तुमी वळखतात, तो मनीस सारको गरीब पूण उलवणें सारको राय कुंवर कसो. गडपां करून उलोवची, बडाय उलोवची, हांव असो, हांव तसो, हांवें व्हडलें जायसे, हांव फस्ट, म्हाका सगळो मान मेळासे. आनी कोणा दुसऱ्याक वयर काडलें जाल्यार म्हाका दुखलें. मोगाळ भावन आनी भयणो, जुआवाक जावंक जाय आसलो पयलो. आनी वरवीं पवित्र पुस्तकांत जेन्ना जेजू आपल्या शिसांची वळख सांगता, जुआवाक एक नांव घालता, जाकोबाक एक नांव घालता, गोडगोड्याचे पूत. कितें? कित्याक काय इल्लें जाताना हे गोडगोड्या भाशेन मारताले दिसता. जशें आमी पळयलें आतां जुआवाचो वांजेल 22:12 कसो एकच फावटी उत्सांबळून जावन भोव मारता. सारकें न्हय. मोगाळ भावन आनी भयणो, अशें आसलो मनीस बदलो काय? जुआवाचो वांजेलच आमकां 20 वर्स सांगता. हांव चिंता 8वे वळींत हांव. जेजू मेलो आनी ते बायलो ताची कूड निकेक पळोवंक खंय वेतात? जेजूच्या फडा लागीं येतात. सारकें न्हय. आनी जेजूची कूड तांकां थंय. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाळ भावन आनी भयणो, जेन्ना तुजो मोगाचो मनीस तुज्या दोळ्या मुखार अकस्मात मरता, ताचें काय इल्लें आसा तें तूं पुंजावन दवरताय. वय काय ना. ताणें आपले वस्तू, ताणें उपयोग केल्ले वस्तू. मोगाळ भावन आनी भयणो, आमकां क्रिस्तांवांक संवय आसा ताचो फोंड बरो करून दवरचो. आनी जेन्ना केन्ना जाता आमी थंय सर्व येता. वय काय ना. वय काय ना. मोगाळ भावन आनी भयणो, जेजू मेलो, आतां आसा तो फोंड आनी ताचे भितर जेजूची कूड. आतां तें ना जाल्यार हे सगळे देदेस्पोर जावचे नात. जातात वा ना. जातात वा ना. ते बायलो येवन सांगतात की जेजूची कूड, ते सगळे उत्सांबळ जाले. आनी आमी पळयता घडी रावन आसतना जुआंव धांवता, पेद्रूय धांवता. जुआंव तुमचे सारको तरणाटो आसलो, पूण पेद्रू म्हजे सारको म्हातारो आसलो. आयकतात तुमी? देखून तुमी आनी हांव धांवल्यार तुमी फास्ट पयल्ले पावतल्यात. हांव इल्लें स्लो.
जुआंव मुखार पावलो, पेद्रू मागीर पावलो. जुआंव कितें जावंक जाय पयलो हांव वय काय ना. पूण हांगासर एक बदलावण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता. जुआंव कोणा लागीं पयलो पावता ते खरें, पूण मागीर तो थंयच रावता भितर वचनासतना. कित्याक ते आमकां सांगलें आसा, पेद्रूक मान दिवन आनी पेद्रूक काळजावन. आयकतात तुमी? ओ तुमकां दिसता कोणाकी काळजावचो, ओ तुमकां दिसता कोणाकी मान दिवचो, आपणेच वोट जायचे म्हूण चिंतचो मनीस आतां बदल्लो आनी आपूण पयलीं वचोन पयलें हांवें पळयलें अशें सांगच्या बदलाक तो कितें करता? तो कोणा लागीं पयलो पावता तरी थंय वचोन राखता आनी पेद्रू येताना तो खुशीन रावन पेद्रूक पयलें भितर वचोंक दिता. वय जाल्यार वय म्हणात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इल्लो आवाज काडात. हालेलुया, 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 हालेलुया. आतां सांग म्हाका, जुआंव बदल्लो काय ना? जुआंव अशें म्हणूंक जाता सगळोच नवो सरलो, नवो जालो. जें कितें तो आसलो तशें तो उरूं ना. ताचे गूण संपूर्ण तरान हो मनीस दुसरोच जालो, नवो जालो. ते कशें? मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेन्ना जेजूक धरून व्हेलो सगळे शीस दुसऱ्या दुसऱ्या वाटेनी धांवले. जुआंवूय धांवलो, पूण तो डायरेक्ट धांवलो मोरयेच्या पांयां तळार. सगळे जेन्ना दुसऱ्या दुसऱ्या वाटेन धांवले, जुआंव खंय धांवलो? मोरयेच्या पांयां तळार. माय बेगीन माय, कितें जालें बाबा? माय पास्काच्या परबेक तयाराय करून आसली. वय काय ना, वय काय ना. तिचो पूत येवचो आसा म्हणलें चिंताप. जुदेवाचे रिती रिवाजी प्रमाणे जायतो वेळ जायते दीस लागता तयाराय करूंक. तयारेन मोरी व्यस्त आसली. थंयसर पावता जुआंव, माय माय बेगी तुज्या पुताक धरून व्हेला. मायच्या मोदीक उडास जावन येता, शिम्याव प्रवादीन सांगलें तें. आनी सगळें सोडून माय धांवता, जुआंव सांगता. आनी चवथ्या आसतना वेळार खुर्साच्या वाटेच्या मोरी मायेचो मोरी मायची भेट जाता. तिच्या पुता सांगता. मोगाळ भावन आनी भयणो सगळे ताचे कश्ट पाशांव त्या खुर्सा मुळी रावून बरी पळयता आनी तिच्या पगलेक जुआंव रावून तिका सांगात दिता. ओय याना. 3 किड्यांचेर उंकाळटा सोमी. मोडच्या थोड्याच वेळा पयले त्या खुर्सात हांवन एक उलो. जुआंव 22:19-25 वळीत हांव, पुता ही आसा तुजी आवय. सारकें न्हय? आनी स्त्रिये हो आसा तुजो पूत. आनी स्त्रिये हो आसा तुजो पूत. मोगाळ भावन आनी भयणो, जेजून त्या खुर्सा मुळी दुखान आसल्या आपल्या काळजान मोनान मोडून आसल्या जुआंवाक कोण दिलो? आपलीच माय. आनी थंयसर आमकां एक व्हड आपुरबायेचो संदेश. जेन्ना काळजान तूं मोडटाय, जेन्ना मोनान तूं दुखेस्त जाताय, वोस तिच्या पांयां तळार आनी थंयसर तुका समाधान मेळटा. तो दीस शुक्रार, दनपारांची 3 वरां. जेजू पुनर्जीवन जालो आयतारा फांत्यार, 3ऱ्या दिसा. वयमू भोव थोडोच वेळ, थोडी वरां, थोडी 1-1.5 दीस न्हय. 3 वरां शुक्रारा, मागीर आयताराचो दीस, मागीर शेनवाराचो दीस आनी आयतारा फांत्या परा. आनी फांत्या परा ही घडणी घडली. बायलांनी त्या स्त्रियांनी येवन सांगलें की जेजूची कूड ताच्या पोंडान ना आनी जुआंव धांवता. आनी पेद्रूक मान दिता आनी पेद्रूक काल जावन ताका पयलो वचूंक दिता. ताच्या फाटल्यान भितर येता. वय याना. थोड्याच वेळान, एकाच दिसान, 1.5 दिसान वो मनीस संपूर्ण तरान बदल्लो. कित्या? तो मोरये सांगाता रावलो. वय याना.
वय याना वय याना मोगाळ भाऊन आनी बेण्णो तो पळयता ती निर्जीव कूड जेजूची त्या कुर्सा वयली देंवयली आनी मोरयेच्या उस्क्यार हांक्यान दिली सगळीच मोडल्या आनी तो गोवन पळयता आतां ह्या मांयक कशें सांबाळचें जेजून म्हणलें आसा ही आसा तुजी आवय आतां तावन कडेन हांवें तिका सांबाळूंक पडटलें कित्याक पुतीसो मेला जुवांव गोवन मोरयेक पळयता आपल्या पुताची कूड उस्क्यार घेवन सर्गी दिश्ट उबारता त्या घडयेन जुवांवाचें मन काळीज बदलता इतलें जालें तरी तूं देवाक विश्वासी तोंडान तुवें म्हळें तुज्या शब्दा प्रमाणे जावं शेवट पर्यंत तूं पाळून आसाय असले कठीण परिस्थितींत ती तुवें तुजो बावट हालूंक दिवंक नाय तुजे उतार मोडूंक नाय त्या खुर्सा मुळे ताका एक वर्तेले साव मेळ्ळें आनी ताचें जिवीत सगळ्यांच बदल्लें गोडगोड्याचो पूत आसलो बदलो जावंक जेजूचो मोगाचो शेस म्हजे मोगाळ भावन आनी बेण्णो तुज्या म्हज्या साल्वसावान देवाच्या त्या सोडवणेच्या साल्वसावाच्या येवजणान मोरयेचो पात्र कितें जावन आसा मोगाळ भावनो आनी बेणीनो देवान हो संवसार रचलो वयमो कित्या खातीर देवान मनशाक रचलो येवजण कितें ताचें देवान म्हळें आतां आमी मनशाक रचया वयमो कितें रचया उलयात पळया कितें करया कशें रचया आपल्या सैमासो आपल्या सारक्यासो मनशाक आमी कोणाच्या सैमासो कोणाच्या सैमासो कोणाच्या सारक्यासो कोणा कडेन उलयता आतां देव आतां आमी मनशाक रचया म्हणून कोणा कडेन तरी उलयता वयमो आतां आमी मनशाक रचया कोणा कडेन उलयता अरंबाचेर कोण आसलो बाप पूत पवित्र आत्मा वय काय ना उत्पत्तीचो पुस्तक आमकां तशें सांगता बाप पूत आनी पवित्र कितले जण आयको ना तेग देव तेग देव कितलेय जण आसूं दी देव तेग जण असो अर्थ कितें तुम्ही कितली जाणां आसूंक शकतात पूण तुम्ही एक जावंक जाय आज आमी एक आसा बेश्टे वय म्हणा नाकात म्हाका फटय नाकात हांव सत पातयेन मोगाळ भावन आनी बेण्णो आमी सदांच म्हणलें आसा देवसारान आदामाक आनी एवेक नाडलें वयमो ताचो उद्देश कितें ताचो उद्देश कितें जावन आसा कित्याक ताणें आदामाक आनी एवेक नाडलें मोगाळ भावनो आनी बेण्णो देवाचें प्लॅन कितें सगळो संवसार जण कितलेय आसूं दीत एक देवसार येता आनी एवेक कितें सांगता पळका तिणें केलें घोवाक दिलें वयमो इल्ल्या वेळान देव आयलो इल्ल्या वेळान देव आयलो आनी कितें म्हणालो आदाव तुवें त्या रुखाचें फळ केलां काय म्हणून वयमो उरलें सगळें आमी जाणा शॉर्टकट मारया आज आमी ओके आतां मोगाळ भावनो आनी बेण्णो तुवें तें फळ केलें काय म्हणून आदावान कितें जाप दिली भाऊ तूं काजारी न्ही बायल आयल्या ना न्ही विचारता तुजे कडेन सांग म्हाका बायल येवन देखून विचारता जर तर असली एक परिस्थिती आयली कितें तरी चूक जाली बायलेन सांगलें आसतलें पूण तुवें केलें आतां कोण येवन विचारता तुजे कडेन हें कितें तुवें केलें कितें वय म्हणच्या बदलाक ताणें सांगलें म्हाका बायलेन सांगलें अशें म्हळ्यार कितें जायत घरा रीक मेळा तुका मागीर समजालें न्ही त्या परिस्थितींत बावट म्हणलो विश्वास म्हणलो तो नाजूक संबंद काट्ट जातलो घात केल्ल्या बरी जातलें म्हणजे देवसाराचें लक्ष खंयच्याचेर आसलें तो एकवट आदावा मदें एवे मदें आसा
तो मोडूंक आनी तो ताणें मोडलो. पूण खंयच्या घडये मोरयेन देवाक वय म्हळें. नामान कुरपेन बदले सोमी तुजे थंय आसा. मोरी घाबरली. तूं गर्भेत सातिली तें कशें? दादल्या लागीं संबंद ना म्हणाली. देवाचो आत्मो तुजेर देंवन येतलो. देवाची सावळी तुजेर पडटली. तुका जल्माता तो सर पदवेदार देवाचो पूत, ह्या संवसाराचो सोडवणदार. तिणें आपली तकली पोंदाक घाली आनी म्हळें तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितू मिसन मोगाळ बावन आनी बेण्णो सगळो रास देंवसाराचो आसलो. कितें सगळीं देंवसाराक वय म्हणटालीं, देवाक ना म्हणटालीं. आतां मोरये मायेन देंवसाराक ना म्हळें आनी देवाक वय म्हळें. म्हणजे देंवसाराचें राज ताणें स्थापीत केल्लें घडयेन कोसलून पडलें. समजलें तुमकां? आनी तेच मोरये माये उदेशी जल्माल्या त्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवान पवित्र सभा घडोवन हाडली वयमू आनी त्या वरवीं आमकां नव्यान एकवटयलें. एफेसकारांक बरयले चिटीन पयल्या 20 वळीन एफिशियन्स 1:4 ह्या संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान तुजे पासत म्हजे पासत एक येवजण तयार केला. ताचे समोर ताचे सोवे आमी रावूंक मोगान आनी एकवटान. जेन्ना देव कितें येवजण करता ताका आड कोण रावता? देंवसार. देव खंयसर वय म्हणटा थंयसर देंवसार कितें म्हणटा? ना. आनी ह्या कारणाक लागून मोरये मायेक देवान ह्या संवसारांत हाडलें. तिणें वय म्हणल्या उदेशी देंवसाराचें मस्तक आपल्या पांया तळार तिणें मस्तिलें. आनी तीच पदवी मोगाळ बावन आनी बेण्णो देंवसाराचें मस्तक माडोवची. ह्या मस्तूंची तीच पदवी देवान दिल्ली आसा मोरयेच्या भुरग्यांक. उत्पत्तीचो पुस्तक 23:15 वोळ. येतली एक स्त्री तिचे मदें तुजे मदें दुस्मानकाय. तिची संतती आनी तुज्या संतते मदें दुस्मानकाय. तिची संतती तुजें मस्तक माडवयतली आनी तूं तिच्या खोटेक खोस मारतलें. प्रकाशेचो पुस्तक 22:12 पयले वळीत एक विचित्र खुणा म्हाका दिश्टीक पडली. सुर्याच्या परजळान न्हेसलेली एक बायल, मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट आनी पांया तळार संत्रे. ती बायल गर्भेस्त आसली. आपल्या भुरग्यांक जल्म दिवची आसली. मोगाळ बावन आनी बेण्णो तिचो पूत कोण तो? लोंकडाच्या बेतकाडीन राज चलयता तो सर राष्ट्रांचेर. मोगाळ बावन आनी बेण्णो आमी जाणा वो उल्लेख वो विवर दिल्लो आसा मोरये मायेचो. वय या ना? वय मो? थंयसर 17वी वळीन कितें बरोवन आसा? प्रकाशेचो पुस्तक 22:12 17वी वळ. हे पळोवन स्त्रियेच्या रागान पेटलेलो महासोरोप. महासोरोप म्हणजे कितें करता? तिच्या हेर भुरग्या बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूचे साक्ष दितल्यांचेर झुजाक बाई सरलो. देव बरें करूं तुका. तर देंवसाराचें झूज कोणाचेर मोगाचें न्हू? उपादेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूचे साक्षीदार जावन आसल्यांचेर. वय काय ना? तर आज देंवसार तुका नाडटा जाल्यार ताका वय 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 म्हणनाका. नीट उबें राव आनी सांग हांव सोम्याचो साक्षीदार, मोरयेचो पूत, मोरयेचे दूत आनी एवरी तुका म्हजेर पदवी ना. तुजें सांगल्लें हांवें आयकोवची गरज बिलकुल ना. प्रेज द लॉर्ड. वटल्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. हें खेरीत रक्षण आमकां मेळटा कोणा उदेशी? मोरये माये उदेशी. समजाता तुमी? आतां मोरये माय आमचे पासत कितें करता तें आमी समजून घेवया. मोगाळ बावन आनी बेण्णो भाग्यवंत जेम्मा हें नांव तुमी आयकलां आसतलें. एक भाग्यवंत स्त्री.
जेजूचे गाय तिच्या कुडीचेर दिसून येताले. एक दीस बागेवून जेम्मा जेजू लागीं वेता आनी म्हणटा, सोम्या म्हजी एक गरज आसा तुज्या मुखार दवरूंक आयल्या. आनी जेजू तिका सांगता, ना जेम्मा ना, तुवें मागलें तें तुका दिवंक जायना. बागेवून जेम्मा मोगाळ भावनांनी पेंडो जेजूक सांगता, जेजू तूं म्हाका दिनाय जाल्यार तुज्या मांयक सांगता. जेजू तूं हांवें मागलें म्हाका दिनाय जाल्यार तुज्या मांयक सांगता. हें कितें मोगाचें? आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमच्या इश्ट मित्रांनी आमकां कितें त्रास केल्यार आमी म्हणटाले, सांगता तुज्या मम्मीक राव. तशें काय? बिलकूल ना मोगाचें न्हू. ह्या बागेवंतांक आसा ती समजणी देव आमकां केन्ना तरी दिवंक सर्गार आमी वचूंक आसा देखून. ताच्या वेळा प्रमाणे ती कृपा आमचेरी देंवून यो, ती वाट आमची जावं. मोगाळ भावनांनी बेडो बागेवून जेम्मा मोरये कडेन मागतात आनी मोरयेच्या ससायेन तिणें मागलें तिका मेळटा. तरी हें कितें जालें? जेजू दिना जाल्यार मोरये कडेन विचारलें जाल्यार आमकां मेळटा म्हूण जालें? हे वांगडे चिंताप आमकां येवंक शकता मोगाचें न्हू, पूण तें एक ताळणें. मोगाळ भावनांनी बेडो हे गणीत आमी सारक्या तरान समजा जाय जाल्यार आमी नियाळी से जुवांव आमी दुसरो पयल्या वळीतावन पंचवी बोड. कितें जालें? खाना गांवांत लग्नाचो समारंभ. मोगाळ भावनांनी बेडो लोक आयला, समारंभ सुरू जाला, लोक सगळो जेवंक तयार जाला. वायन आसा पूण तो उणो पडला आनी वायनाची बुयांवां खाली पडला. परिस्थिती समजून घेयात. घरांत काजार आसा, 500 जाणांक आपयला, 400 जाणांक वायन पावलो, 100 जाणांक उणो पडलो. कितें करताय? आसो आसो तांकां उदक दिया म्हणटाय. कितें करताय सांग? आ उदक बरसिल्यार मारूंक आसात. कितें बाय तूं? कितें करताय? आ ताय रे बायन गडयेन जाता. मागीर कितें करताय? आ भायर वचून हाडटाय. ऑक्टोबर 1 तारीख बाई कितें करताय त्या धाडा? ऑक्टोबर 2 तारीख, सॉरी, तुमी चड बरे जाणात म्हज्या प्रास. कितें करतात? केदें व्हडलें टेन्शन. टोस्ट मास्टर रेडी आसा, 100 जाणांक वायन मेळोना, कलिलॉज. तसलीच एक परिस्थिती मोगाची न्हू हांगासर. तसलीच परिस्थिती हांगासर. वयर सकला जाल्यार ती उणेपण तांच्या जिवितांत वायन काबार जाला. सुदैवाचें घर मोगाचें न्हू. जर तर काजाराक वांटलो तो वायन गोड आनी स्वादीक आसा, लोकांच्या तोंडांतल्यान एक बेसांव भायर सरतालें. जशें गोड आनी स्वादीक वायन त्याच भाशेन बेसांवांनी भरलेलें जावं ह्या काजारी जोड्याचें जिवीत. काबार जायत जाल्यार कितें म्हणटलें? पूण आकांत आयला तांचेर आनी त्या परिस्थितींत मोरी थंयसर आसली. मोरयेक थंयसर आपणें आसलें आनी मोरी थंयसर आसली देखून तांची परिस्थिती ती पळयता आनी पुताक वचून कितें सांगता? पुता तांचो सोरो सोंपला. जेजू कितें म्हणटा? स्त्रिये तुका आनी म्हाका कित्याक पडला? तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ बरें आसा, समजता म्हाका. पूण घडयेन जेजून अजाप केलें न्ही. घडयेन जेजून पाटी चेंज कशी केली ती? मोगाळ भावनांनी वेणो घडयेन जेजून तें काम कित्याक केलें हें आमी सोदून काडलें. पयलें सांगलें न्ही जायना म्हणून. आतां कित्याक? मोगाळ भावनांनी बेडो मोरी मागीर कितें करता पळयात. ती तांकां कश्टातल्यांक वचून कितें सांगता? तो सांगता ते तुमी करात. कोण सांगता ते? आयकोना म्हाका. कोण सांगता ते? मोगाळ भावनांनी बेणो ते कोण खाली बुयांवां पळोवन आसले आतां घडयेन घुंवून कोणाक पळयतात? कितें तरी वाट दाखय सायबा. आनी खंयचे कडेन तांची दिश्ट त्या गाली बुयांवां वयली तांणी कुशीन काडली आनी जेजूचेर ती गुंडायली. जेजून तांकां कितें म्हळें? उदक बरा खंयच्यांत? बांयतलें उदक हाड बरा. त्या काळार बांय कशी आसली मोगाचें न्हू, बरी गूंड मेटां देंवून वचोंक पडटालें. म्हळ्यार लोक रावतलो थंय तुका.
दुसरें मोगाळ भावन आनी भयणो सोऱ्याची आयदनां बुयांवां कशीं आसतात तोंड तें भरल्यार कितें जाता अर्दें उदक भायर पडटा कितलो वेळ लागतलो पूण ताणें हें सगळें सांगूना ते कश्टाचें काम सांगताय तूं तें जायना करूंक तें इतलें बेगीन जायना कित्याक तें म्हणून म्हूण आनी बेगी अजाप कर आनी उण आसतो तितून मिस्टर जेजून एकच एक अजाप करूंक नातलें पूण जेन्ना जेजून सांगलें तें ताणें केलें जेजून त्या उदकाक फर्मोवना उदक सोरो जावन बदल म्हणून जेजून तांकां सांगलें उदकान बरा ती आयदनां आनी मागीर लोकांक वांटा कितें उदक वांटा कितें उदक जायते पडे आमी म्हणटा जेजून सोरो करून दिला देखून हांव पियेता ना तुमी म्हणानात सॉरी मोगाळ भावन आनी भयणो आयकात आनी समजात हांगासर जेजून त्या उदकाक सोरो जावन बदल म्हूण फर्मोवंक ना ते उदक वचोन वांटात पूण वाटेर येता येताना कारबाऱ्यान साकले वय मू आतां मोगाळ भावनो आनी भयणो साकताना कितें जालें आनी ताणें ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरली ती उतरां बरो आसलो भितर खाण दवरलोय बरो ना तो पयलो वांटले कोणी अशें करिनात ह्या कारबाऱ्या प्रमाणे कोणाक वायनाची परख आसा कोणसो बरो सोरो पयले सो या मागीर सो म्हळ्यार नवो सोरो चड बरो एके दाडे जावंक शकता भाऊ भयणान आमी गोंयची मँगलोरची आमी सोऱ्यान PhD केल्या आसतली हे सगळे आमी बऱ्यान जाणां सोरो कोणसो बरो नवो एअरपोर्ट न्हू तर हांगासर नवो कसो बरो जालो तर ही सोऱ्याची कोबाने खंयच्या विशयांत आमी चिंता हांगासर कितें तरी दुसरें आसा आनी पवित्र पुस्तकाची भाशा समजून घेयात द न्यू वायन तो नवो सोरो कितें जावन आसा पवित्र आत्मो आयकातात तुमी खंयसर उणेपण आसा खंयसर रितेपण आसा खंयसर सगळें खाली जावन पडलां ओमतें पडलां थंयसर मोरी माय येत जाल्यार आनी ती येता तूं तिका आपयतना ती तुजे पासत मागता आनी तुका मेळटा ती कृपा तो सांगता तें करूंक आनी त्या वरवीं तो संबंध तुजे मदें आनी जेसू मदें आसा तो बिगडलेलो संबंध मोडलेलो संबंध नव्यान एक जाता आनी त्या वरवीं ताचे लागची ती कृपा तुजे थंय व्हरता आनी अशें अजापां जातात आनी ह्या वरवीं म्हज्या भावा भयणी आसतावन ह्या घडीतावन जेतना केदना तुका कितें तरी तळमळे भोगतात भिरांत दूख निराशा मोगाळ भावन आनी भयणो जेसूक सांग ती गोबार आनी तो तुका सांगीत तिके राव जावना वेळ तुवें मागलें तुका मेळना सांग जेसूक लज नासतना तुज्या मायंक सांगता आनी वच तिच्या पांयां तळार सांग तिका माग तिचे सुवें जशें सांत भक्तांनी म्हणलें आसा कोंत तुज्या हातान घेताय तेन्ना एक बाग कोंत आसा तुज्या हातान दुसरो बाग मोरयेच्या हातांत कोंत तुज्या हातान म्हणजे मोरयेचो हात दवरून तूं चलताय तेच तूं करताय म्हणजे मोरये सांगता मागताय जेजूचें आख्खें जिवीत नियाळून ते उतार देवाचे परत परत म्हणटाय नमान कृपेन बदले सुमी तुजे थंय आसा देवदूत म्हणालो तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं मोरी म्हणाली आनी शब्द तिचे थंय मांस आनी रगत जावन बदल्लो अशें जाल्यार त्या शब्दाक सखत आसा आनी देवान म्हणलें आसा म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरलें तें उतार आपली कुशी केल्या बगर आनी आमी दिल्लें काम केल्ल्या बगर तें म्हजे थंय पाटी येना जशें मोरये थंय तो शब्द मांस आनी रगत जावन बदल्लो त्याच तरान देवाचे उतार आमचे थंय मांस आनी रगत जावन बदलतलें सोम्या सोवे आमी एकवटलेल्या आनी आमचें जिवीत जुवांचें जालें तशें नवसरतलें वय काय ना पेखवणी थंयसर आसा आनी ह्याच कारणाक लागून पयल्या दिसांत हांव तुमचे कडेन विनंती करनासा तेच करात टायम पाड करिनाकात कंटिन्युअस थांबनासतना मागणें करात 2 दीस 2.5 दीस संपले अजून वेळ आसा तिचे सोवे मागात मोडल्ले कनेक्शन नव्यान घडटलें
आनी आमचे जिवीत नवे जातले. उबे रावया. आमचे दोळे आमी बंद करया. खुर्सा मुळी आमी आसा. त्या खुर्सात हांव जेजू तुका उलो मारता. तुझे नाव काढून ही आसा तुझी आवय. जायते पोटी आमी मोरयेची भक्त करता, फेस्ता, पवित्र स्नानांनी भोंवता. पूण ती सांगता ते आमी करूंक तयार आसा काय? तो सांगता ते तुमी करात. परिस्थिती कसली जावं तो सांगता ते तुमी करात. आज काळ जाता हांव सांग मोरये कश जाता माये. पूण तूं जावन आसाय आमची आदारीण. आनी हांव मोरये माये भेटोवन दिता. ही म्हजी अस्कत काय तुजे उद्देशी तुज्या पुताक. वचून सांग माये तुज्या पुताक कितली कठीण म्हजी परिस्थिती. कितले मन म्हाका आसा ताच्या वाटेन चलोवंक जायना माये. मोरये माये तूं ताका वचून सांग आनी ताचे लागची म्हाका कृपा जोडून हाड. ओडा भक्तीन चिंतून समजून नियाळ करून एक नमान बरी मागया भाव बिणानो. नमान बरी कृपेन बदले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदे आनी सदैं फॉलची कुशीचे जेसू भाग्यवंती मोरये देवाचे माय अमावप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मरे आशिर्वाद दी आमकां. जेजूच्या भोव पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. संत कुर्सेची कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.